मडगाव नावेली वाठारांत मोठ्या प्रमाणात जावपी येरादारीक लागून लोकांक रस्तो हुंपपाक आडमेळी येताल्यो। हाका लागून लोकां खातीर तशेंच खासा करून विद्यार्थ्यां खातीर लाखांनी रुपया मोडून सबवे बांदिल्लो। मात आतां ह्या सबवेची वायट स्थिती पळोवंक मेळटा। ह्या सबवेत आशिल्ले लायटीचे बल्ब तशेंच वायरी तुटून पडल्यात। हाका लागून विद्यार्थी तशेंच लोक ह्या सबवेचो वापर करिनात आनी रस्तो हुंपतात। हाका लागून ह्या वाठारांत परतून येरादारी कोंडीची समस्या निर्माण जावपाक लागल्या। सरकार तशेंच थळाव्या आमदारान हो सबवे दुरुस्त करचो, तशेंच सुरक्षेच्या दिश्टीन शाळा वेवस्थापनान आनी पालकांनी भुरग्यांक सबवे वापरपाक लावचो अशें दिनेश काकोडकार ह्या थळाव्यान सांगले। हो सबवे बांदला इतले लाखांनी पैसे दिवन, तर हेजो यूजच जायना। कित्याक भुरगीं वयता ते मेन रोडा वयल्यान वयतात आनी केन्ना एक्सिडेंट जाता, ट्रॅफिक जाम जाता। तर हो सबवे यूज करपाक इस्कॉलाच्या हांगा रोजरी कॉलेज आसा, रोजरी स्कूल आसा, प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट आहा। स्ट्रिक्टली हे टिचरींनी, कॉलेज प्रोफेसर, मागीर रोजरी टिचर्स, बार्बे प्रेझेंटेशन हांगा स्कूल आसा, परपेच्युअल स्कूल, तेंच्या टिचरींनी हेजेर कंप्लीट फोकस घालून तांकां हो सबवे कंपल्सरी यूज करपाक सांगपाचो। तितले आमचे जो ट्रॅफिकाचे लोड पडटा न्हय तितलो कमी जातलो। पूण हे अंडरग्राउंड जे सबवे केला तेजे कंडिशन सामके वायट। थंय रातचे म्हाका दिसता पिवपा बसतात, जावं बाटले आहा थंय, लायटी तेजी पेटना, ताका लागून ती भुरगीं भिता आसतलीं। आनी ताका पेंट दिवन बरो व्हायट पेंट जर मारून ते एक्टिवेट केलें जाल्यार ती भुरगीं खुशेन तेतूंतल्यान वयर सरतलीं। हे म्हाजे सरकारा कडेन मागणें, तेंच्यांनी हे सबवेक बरो पेंट बींट मारून लायटी बिटी घालून तेजे बरें समज जर अप टू डेट केलें जाल्यार म्हाका दिसता भुरगीं ती वतली। नावेली आमदार म्हणल्यार तेका तितले ते हायलायट जाला काय जालना तेंय खबर ना न्ही। आमी डायरेक्टली तेजेर आमी हें घालपाक शकना प्रेशर, कित्याक तेणें आतां जेन्ना मिडिया आपयता, जेन्ना जायती गव्हर्मेंटाची कामां आसता आनी इवन सीएमान पळय सांगलां आमी खंय चुकतात ते आमकां दाखया म्हणून। हो कोणाचो रिवेंज घेवपाचो हें न्ही। ताणें सांगलां बाबा आमी खंय चुकतात, ताजे कडेन आमी पावना। तेन्ना हांव मागता बाबा उल्हास सुयेकारा कडेन पसून तेजेर ताणें इनिशिएटीव घेवन तो बरो भशेन तो सबवे क्लीन करून भुरग्यांक येवपा वचपाक दिवचें। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील।